वक्रतुंड हळलो म्हणटा हॅलो ब्रदर, धक्को करता बाय बाय ब्रदर, एका परस हे एक बिलंदर, गुरु हांचो मस्त कलंदर, हे मस्त कलंदर, हे मस्त कलंदर, हे मस्त कलंदर, हे मस्त कलंदर. कितने का है? करीबन 8-10 लाख का है। ठीक है, 8-10 लाख, 8-10 लाख. चलो चलो चलो. आई 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 धीरज रे, आई हे किती चालला घरात? किती झालं रे? ओके एक सांग, तू माझ्या शोरूमाच्या ओपनिंगाक कित्याक आयली ना? हा शोरूमाच्या ओपनिंगाक रे जिवाक बरें नाशिल्लें. आणि डॅडी? डॅडीकूय जिवाक बरें दिसनाशिल्लें. जाणटेपण कळना तुका? कळटा. जाणटेपणान तुमची कितें धन्य जाली आनी पळयता हांव. धीरज, कितें उलयता रे तूं? आणि म्हाका एक सांग गे, हा? घरांत ती बायल येता ती कोण? बाय, ती कोण? आगे ती घरांत बायल येता ती कोण? कोणाची? ती ती बाय मरे. कोणाची? कोणाची? आई, उगीच चक्रवण करण्याचे नाटक करू नका. ती बायल भुरग्याची मगे. बऱ्याची? दुसरी बाय तुवें हाडलेली. आणि म्हाका एक सांगे, भाभीची एवर्जन कशें जालें? कशें जालें? आणि रागिणी खंय? अरे हे सगळं तू म्हाकाशें विचारता? तुझ्या बापायक विचार मरे. कारण या सगळ्या मुळाचे कारणूच तू आसा.
तुझो इगो. धीरज, तोंड सांभाळून उलय. पण आई एक सांगता, ते पण हे घुवपाक वेळ लागना. आज म्हाका तेच फाल्यां तुका. आई 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 आयलो रे. कितें कितें? सांगपी ना दिपू बरें ना म्हणून. प्रवासांतल्यान पुरो मेळ्ळा मरे. च्या हाडटा तुका. च्या हाडटा. रेश्मा, उलय तुम्ही. हांव च्या हाडटा. तूं परते हांगा हांव हांगाच रावता. कित्याक? तुजे खातीर प्रोफेसर, फक्त तुजे खातीर. हेपळय रेश्मा, हांव तुजो केन्नाच जावपाक शक्य ना. आय एम व्हेरी सॉरी. तूं म्हजोच आसा आनी फक्त म्हजोच उरतलो. शट अप. फाजीलपणा करूं नाका. असो मानसीक दबाव म्हाजे हाडूं नाका. लक्षांत दवर, आय एम अ मॅरीड पर्सन. हे तुवें म्हजे लागीं संबंद दवरचे पयलीं चिंतपाक जाय आशिल्लें. आनी आमकां एक भुरगो आसा हें जाणा मरे तूं. म्हळ्यार त्या दिसा तूं म्हणटाली बापूय पहिल्यांदा का दुसऱ्यांदा ते ह्या खातीर तर. पूण आतां तूं दुसऱ्यांदा बापूय जावपाक शकना, कारण तुजे ते सोकोल्ड बायलेचें मिसकॅरेज जाला. आतां तुका दुसऱ्यांदा बापूय ही म्हज्याच खेळ्यान जावचो पडटलो. म्हणून सांगता, आमी कायदेशीर लग्न करुया. रेश्मा, आड्डले म्हूण सत्य लिपना प्रोफेसर. तरी बरें, त्या भुरग्याक हांवें जन्माक घातले म्हणून तूं बापूय जावपाक शकलो. नाजाल्यार बापूय जावपाचें सूख सुद्दां तुजे नशिबान नाशिल्लें. पूण हें सगळें करतना म्हाका कितलें भोगचें पडलें, सोंसचें पडलें हें जाणा तूं. लोकांचे तोंबडे, दोळे, नजरो हे सगळें सोसून घेवन हांवें त्या भुरग्याक जन्माक घातलो. फक्त आमच्या मोगा खातीर. आनी आयज तूं म्हाका न्हय काडटा. जी भायर तुका भुरगे दिवपाक शकना, त्या बायले खातीर तूं तुज्या भुरग्याच्या आवयक हांगच्यान हद्दपार करपाक सोदता. आणि दीपक खंय गेलो? गेलो आई. गेलो? आई म्हजो प्रोफेसर म्हाका मेळोवन दी. हांव सदांच तुमच्या उपकारान उरतलें. हांव आयुश्यभर तुमच्या उपकारान रावतलें आई. पांयां पडटा आई, पांयां पडटा. म्हजो प्रोफेसर म्हाका मेळोवन दी. रेश्मा भुरगी राव. आगो दीपक तुका मेळटलो. दीपक तुजोच आसा आनी तूं बी हांगाच रावतलें. कळ्ळें न्ही? तुका घरांतल्यान कोण भायर काडटा न्ही ते हांव पळयतां. पळय हांव कशें चक्रां फिरयता तें. तूं मात घट राव. आतां पळय.
मोनिका, तू कशें आसा? तू म्हाका वळखुना? हांव तुजो नवो शेजारी आपा राजापूरकार. वळखुना? तू झाडाक उदक घालताले तेन्ना हांव तुका करतालो. तू म्हाका वळखुनाशें दिसता. कोणा कडेन उलयतात तुमी आपा? तुमी आशिल्ल्यान निदान म्हजी धूव तरी वाचली, नाजाल्यार त्या मनशांनी ताका मारपाचो कोटूच केल्लो. मनशां कसली ती? तांकां मनशां म्हणप म्हळ्यार मनीस जातीचो अपमान. पूण हांव तांकां सोडची ना आपा, हांव तांकां सोडची ना. वेळ पडत जाल्यार हांव पोलिसेन लेगीत वतली, पूण हांव तांकां सोडची ना. पोलिसेन? हो तुमचो घरचो मामलो, हेका लागून पोलीस स्टेशनार वचप हें तुमकां शोभना. हें पळयात, आपल्या पुताचें दुसरें लग्न करपा खातीर सुनेचें एबॉर्शन करप म्हळ्यार हो घरचो मामलो आपा. आपा, हांव कोण संत न्हय. म्हज्या जिवाक कितें जाता तें म्हाकाच खबर आसा. तुमी परके आसून लेगीत तुमच्या काळीच हारले, पूण ती मनशां ताच्या खबरेक लेगीत येवना. ते मेला काय जितें आसा हें लेगीत पळोवंक ती येवना. आपा, तुवें ताका इस्पेतलान व्हेलें, ताच्या खबरेक तुमी आयले. तुमकां देव बरें करूं, खरेंच देव बरें करूं. पूण आपा, हांव तांकां सोडची ना. हांव सोडची ना तांकां. हांव पोलिसेन वतली. हांव तांकां पोलिसेन व्हरतली. पोलिसेन व्हरतलीच.